WRDच्या सवयी गार्डांचे सस्पेन्शन घेत फाटी ना जाल्यार वयतले कोर्टात. पूनम पांडेच्या चापोली धरणावेले व्हिडिओ शूटिंगाचे बारीक लोकांक थाराव नाकात बळी. गाकू वेधाची सरकाराक शिटकावणी. विद्यापीठ आणि महाविद्यालया जातली परतून सुरू. करात काउन्सिलिंग. सांबाळत विद्यार्थ्यांची मानसिक भलायकी. जारी जाल्यात UGCच्यो गाईडलाईन. डबल ट्रॅकिंगाचे काम अडवपा खातीर थळाव्याबरोबर NGO आणि विरोधकांनी जागेली रात. दौरले वाठाराक फावो जाले पुलीस छावणीचे स्वरूप. मात काम चालू करूंक नाशिल्ल्यान टळ्ळो संघर्ष. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. इंडियन सुपर लिगाची तशी सगळ्यांकच उमळशीक आसा, पूण पुराय लीग गोंयांत करपाक गोंयांतल्यानच विरोध जावपाक लागला. सोमार दिसा काँग्रेसीनय आपलो विरोध दाखोवन दिलो. ट्रान्सपोर्ट बिझनेस, सेक्युरिटी आनी हेर उद्देगीक थळाव्यांक मेळपाक नात. आनी हो लीग जर बंद दारा भितर जावपाचो आसा जाल्यार त्याचो गोंयकारांक कितें फायदो, काँग्रेस विचारता. इंडियन सुपर लीग 20 नोव्हेंबराक सुरू जावपाची आसा. गोंयांत जातले 7वे ISL सिजनाचे उक्तावणाचे मॅचीत मोहन बगान FC आनी केरळ ब्लास्टर्स FC हेंच्या मदीं लढत जातली. पूण सर्तीक आरंभ जावचे आदींच टिका आनी विरोधाक सुरवात जाल्या. गोंयांत जातले SIL सिजनाचेर पुरायेन भायल्यांचो ताबो उरतलो. गोंयकारांक त्याचो काडयेचोय फायदो ना. पळयात विरोधा फाटलें काँग्रेसीचें रजाव. पयलीं जेन्ना हांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिताले ते आउटसोर्स करताले आनी जो सब कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते आमच्या गोंयकारांक मेळटाले. ही परंपरा पयलींसून चलत येयलेली आसा. जेन्ना धेंपो आनी सांगोकर जेन्ना ऑर्गनायज करताले गोंयांत तेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्ट आसलेले ते सगळे गोंयकारांक मेळटाले. तेज्या उपरांत लास्ट 3 वर्सां आमी पळयता डेल्टीन ऑर्गनायज करताले FC गोवाच्या नांवान, तेन्ना सुद्दां हे कॉन्ट्रॅक्ट सब कॉन्ट्रॅक्ट आमच्या गोंयकारांक मेळटाले. आयज अशें पोजिशन जाल्लेलें आसा कित्याक आख्खे जे कॉन्ट्रॅक्ट एंटायर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता हे ISLाक हो एका कंपनीक दिल्लो आसा, DNA बेंगलोर. आनी तेंच्यांनी कितें केल्लेलें आसा, जी हे ISLाक जी बसीस लागतात, जे प्लेयरांक हाडटा व्हरता, आयज हॉटेलांत जे प्लेयर रावता तांकां प्रॅक्टीस मॅचची प्रॅक्टिसेक लागून तांकां ग्रावंडाचेर हाडटा, त्यो बसीस, टॅक्सीस, तेजे उपरांत जे जनरेटर थंयसर टुर्नामेंट चालू आसतना तेन्ना जनरेटर जे जाय पडटा, ग्राउंड करपाक लागून ग्राउंडमॅन जाय जे पडटा, ग्राउंडमॅन जो मेन तेज्या उपरांत सेक्युरिटी, तेज्या उपरांत भितर जे कंप्युटर जावं TV एक्सेट्रा 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 जो सेटअप एंटायर सेटअप जावं पळय तो पयलीं कितें जातालो तो गोंयकारांक मेळटाले. बसीस कोणाची चलताली, गोंयकारांची बसीस चलताली. टॅक्सी कोणाची चलताली, गोंयकारांची चलताली. सेक्युरिटी कोणाची चलताली, गोंयकारांची चलताली. ग्राउंडमॅन कोण तयार करतालो ग्राउंड, गोंयकार लोक करताले ग्राउंड. आयज हे सगळे काडलेले आसा आनी भायल्या लोकांक दिलेले आसा. आयज बसी जी येयलेली आसा गोंयांत ते सगळे बसी खंयसून येयल्ली आसा, दिल्ली, केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र. टॅक्सी जी येयलेली आसा, इनोवा टॅक्सी सगळ्यो ज्यो आसा त्यो आमचे भायले येयलेले आसा. दिल्ली रजिस्ट्रेशन, कर्नाटका रजिस्ट्रेशन, केरला रजिस्ट्रेशन, हरियाणा रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन अशें. आनी जे जनरेटर आसा, जनरेटर सगळे भायले. म्हणजे एकान एक वस्तू आसा पळय, एकान एक वस्तू कितें लागता पळय तेका ISLाक आख्खे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर ती सगळी तेंच्यांनी भायली हाडलेली आसा. सो आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा गोंयांत कित्याक कोणाकूच गोंयकारांक बिझनस ना. एका वटेन आमचो टुरिझम मिनिस्टर आनी स्पोर्ट मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकारान क्लियर कट सांगलेले हेजो बेनिफीट गोंयकारांक मेळटलो म्हणून. आयज हेजो बेनिफीट गोंयकारांक खंयचूच ना. जेन्ना आमी स्टेटमेंट केलेलो काँग्रेसीन की बाबा कोविड सिच्युएशनाक लागून हे खर्चे न्हू जाले पळय, ऑलरेडी तेंच्यांनी अनाउन्स आसा. हांवें मुद्दम नेटार वचून काडला 6 प्लेयर्स फ्रॉम इंडियन सुपर लीग क्लब हॅज टेस्टेड पॉझिटिव्ह फॉर COVID-19. एक कोची कोविड पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा. आयज हे प्लेयर जे भायले सगळे येयलेले आसा, दिल्लीन केसीस वाडलेले, सगळे प्लेयर येवन गोंयांत आसा. आयज गोंयांत येवन रावलेले आसा. तांकां जर कोविड जाता जाल्यार तेंचो ट्रिटमेंट गोंयांतूच जातलो. आयज ते जे आमी म्हणटा ग्राउंडार लोकांक अलाउड ना ग्राउंडार वयपाक, तेंचेच लोक आसतले प्लेयर आनी बाकीचे ऑर्गनायझर प्लेयर मेळून एक 200 लोक ते आसतले. आयज 200 लोक ते ग्राउंडाचेर आसतले, तेचे भितर ते कॅबिनान भितर आसतले, पळयता आसतले.
सो अशा परिस्थितीन कोविड वाडपाची चडांत चड हे आसा आनी हांव मागता हेल्थ मिनिस्टराकडे बाबा तुवें तांकां परमिशन दिला तुजे कन्सर्न जाला काय ना हेजो प्रश्न करपाक सोदता आनी जावना जाल्यार ही दखल घेवपाची तूंय तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसतलो कित्याक बाबा तूं आमचो गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर तसोच नवीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर अरे तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर लोक हांगा बसी लोकांची बेकार आसा तांकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक जायना आनी तूं भायली बसी गोंयांत येवन एलाउड करता आमची गोंयचे भाव ना रे आमची गोंयकारांची बसी ना आमची गोंयकारांची टॅक्सी ना इतली वर्सां आमचे गोंयकार यूज करताले म्हण ते सगळे जाण ह्याच वर्सा अशें कित्याक जाल्लेले आसा कित्याक अंबानीक तुमी फूल पावर दिलेलो आसा आनी अंबानीच्या फुड्यान तुमी काय उलोवंक शकना म्हणून आनी हो ISL फूल मॅची पयलीं कशी जाताली सगळे स्टेटीनी मॅची जाताली चेन्नई जाताली केरळा जाताली वेस्ट बेंगल कलकत्ता जाताली पुना जाताली ह्या फावटी सगळ्यो मॅची आसा त्यो फक्त गोंयांत जावपाच्यो आसा सगळ्यो मॅची आयज हेच्या फाटल्यान रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो मोमिनान सांगपाक सोदता ह्यो ज्यो बसी येयल्ले आसा टॅक्सी भायले गेले आसा प्लेयरांक जे ट्रान्सपोर्ट करता ते बेगीनच्या बेगीन तांकां रिटर्न धाडपाचे म्हणून आनी आमची गोंयकारांची बसी घेवपाची म्हणून आयज हो CM म्हाका दिसता एक पपेट जावन पडलेलो आसा एक कतपुतली म्हणटा पळय आमी तसो जावन पडलेलो आसा हे अडानीच्या आनी हे अंबानीच्या हातीन कित्याक अडानीक लागून तो तेवटेन डबल ट्रॅकिंग कोल हब करपाक लागून फुडें सरलो आसा मॉलेम डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरलेलो आसा तसोच आतां हे ISL स्टार्ट अंबानीक लागून म्हाका दिसता तो कॉम्प्रोमायज करपाक लागलो आसा आमच्या गोंयकारां कडेन आमी 4 दीस हे गव्हर्मेंटाक दिता आनी बाबू आजगांवकाराक सांगपाक सोदता बाबू आजगांवकार तो तूं स्पोर्ट मिनिस्टर आसा तुका 4 दीस दिता आमी काँग्रेस पार्टी 4 दिसां भितर जितले तुमी कॉन्ट्रॅक्ट हे भायल्या लोकांक दिलेले आसा ते एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते तुमी टर्मिनेट करचे म्हणून जे बसी टॅक्सी जे तुम्ही भायल्या लोकांक दिलेले आसा इवन थंयसर कंप्युटर सप्लाय करपाक लागून ग्राउंडमॅन जे तुम्ही भायले हाडलेले आसा पळय हे 4 दीस तुमकां दिता आमी हे 4 दिसां भितर जी आख्खी लॉजिस्टीक तुमी थंय यूज करपाचे आसा ते प्रोडक्शन जावं बाकीचे मागीर आमचे सेक्युरिटी जावं बाकीचे मागीर कसले सप्लाय करपाचे आसा कितें आसा थंयसर लागता पळय हे 4 दिसां भितर तुमी आमच्या गोंयकार भावांक दिना जाल्यार आमी तुमकां सांगता वॉर्न करता गोंयकार वॉर्न करता आमी गोंयकार म्हणून तुमकां वॉर्न करता अंडर द बॅनर ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अंडर तुमकां वॉर्न करता कित्याक बाबा हे तुमचे जे चलयला पळय 4 दिसां भितर तुमी करना न्हू आमी कसलीच ISLची एक्टिविटी जावपाक दिवपाक ना गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी भाजपा सरकार आनी तेंच्या लिडरांक कॅसिनो लॉबी कडल्यान कितले टक्के वांटो मेळटा सोमार दिसा आम आदमीन प्रश्न विचारलो पणजेच्या आमदारान 100 दिसां भितर कॅसिनो मांडवींतल्यान भायर काडटलो अशी गर्जना केल्ली पूण तो भाजपात येयले उपरांत लोकांक दिल्लें हें आश्वासनय मांडवीत व्हांवून गेलें आम आदमी पार्टीन वस्तुस्थितीचेर उपहासान बोट दवरलां जाल्यार दुसरे वटेन भाजपा फुडारी सिद्धार्थ कुंकळयेकारान ट्विटांतल्यान भाजपाचो फोग काडटना आपल्याच पक्षाक घरचो आहेर दिला सरकारान कॅसिनोंक 277.8 कोटींची माफी दिल्या ती बातमी ताणें ट्विटार दाखयल्या कॅसिनोवाल्यांक कर माफ करूंक ना उपरांत तेंच्या कडल्यान वसूल करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्टीकरण दिल्या उपरांत सिद्धार्थान हो ट्वीट केला पळयात ट्विटात तो कितें म्हणटा तो One of his major promises was that he would remove the casinos within 100 days. Now it's more than 500 days and the casinos have not been moved. It's only that we were lucky during the coronavirus, during the lockdown, that these were shut. But this menace has now erupted all over again. Mr. Montserrat, itlo footing munis, first he said that he would remove the casinos. Now he's claiming that it should not be opposite Beti, but it should go next to Kala Academy. Dusri gost, Uday Madkekar, mayor, has said that trade license would not be renewed. Time and again he has stated it and claimed and promised the people of Panjim. Now he's stating that now he's gone ahead and renewed the trade license. How is that happening? How is it that backdoor entry is given to casino time and again? When you make such promises, get voted because of promises made against casinos, and you are going against the people itself. I would like to request again, like how Surel said, that please do not have a waiver. आम्ही सगळे जाण पळयला बँक नीरव मोदी बी सगळे पळोवन गेले लोन घेवन
पणजेचो सध्याचो आमदार बाबुशान आपूण जिखून येयलो जाल्यार 100 दिसां भितर मांडवींतले सगळे कॅसिनो मांडवी भायर व्हरतलो अशें उतर दिल्लें. उपरांत तो वेचून येयलो आनी भाजपान ताका सरकारांतय पावन करून घेतलो. पूण मांडवींत कॅसिनो उफेतातच. वयल्यान बाकीच्या कॅसिनोंक परवानगी दिवपा बरोबरच तेंचे लायसन्स रिन्यू करपाचें काम चल्लां. आम आदमी पार्टीन पत्रकार परिशदेंतल्यान भाजपा सरकाराक सोलून काडलां. पळयात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी आनी क्लिंटन डिसोजा. आतां घेवया ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. चापोली धरणा वयले वादग्रस्त व्हिडिओ शूटिंग पूनम पांडेक शेकलेंच. तिच्या वांगडा WRDच्या 6 गार्डांकय ते बादले. त्यांच्या हातात सस्पेन्शन ऑर्डर पडली. पूण गाकुवेदान त्यांच्या सस्पेन्शना वयल्यान सरकाराक उजरावन काडला. गाकुवेद म्हणटा हें शूटिंग चल्लेलें तेन्ना हो स्टाफ ड्युटीचेर नासलो. तेंचें सस्पेन्शन फाटीं घेयात आनी तेंचो मानसीक छळय थांबयात. WRDच्या स्टाफाक सस्पेंड करपाची कृती म्हटल्यार बारीक लोकांक छळपाचो प्रकार, गाकुवेद म्हणटा. कारवाय करपाचीच आसली जाल्यार ती वरिश्ठ अधिकाऱ्यांचेर करपाक जाय आसली, सेक्युरिटी गार्डांचेर न्हू. इतलेंच म्हणून गाकुवेद वगी रावलो ना जाल्यार WRDच्या कार्यकारी अभियंत्याकय ते वचून मेळ्ळे आनी शिटकावणी दिली. 7 दिसां भितर तेंचें सस्पेन्शन फाटीं घेयात, नाजाल्यार कोर्टात वयतले. तर जे मनीस ऑथोरायज आसात, ऑथोरायज मनशाचेर खरें एक्शन घेवपाचें आसता किंवा तेंचे कडल्यान इन्क्वायरी करपाची आसता. पूण हे स्टाफ आसा ते कन्सर्न ताका नाच. पूण ते ड्युटी स्टाफ आसा, पूण ड्युटी आसा ती तेंगेली ती 9:30 ते सांजची बरी आशिल्ली आनी हे इन्सिडंट जाता तो अर्ली मॉर्निंग जाल्लो आसा. आमचे डिमांड आसा की ताबडतोब तांची जी सस्पेन्शन ऑर्डर काडली आसा ती गव्हर्मेंटान विड्रॉ करची आनी तांकां न्याय दिवचो. त्याच बरोबर जे सेक्युरिटी गार्डाक पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून जे मातशें हॅरेसमेंट करतात तो बेगीन स्टॉप करून त्यांची बी ते कितें सस्पेन्शन केल्लें आसा तांकां रिवोक करचें. त्यांची ड्युटी 9:30 चालू जाता आनी जो व्हिडिओ काडला तो पोलीस रिपोर्टांनी सांगता की 6:30 ते 8:30 ह्या दरम्यान तो काडला. ह्या व्हिडिओची ह्या इन्सिडेंटाक त्यांचं कांयच संबंदच ना आनी ती त्यांची ड्युटी न्ही. जे टेक्निकल काम आसा तेंचें काम कितें आसा, तेंचें पंप स्टार्ट करपाचें, उदक सोडपाचें, नाल्यार कितें पेंटींग करपाचें ना कितें निवळ करपाचें, हें तेंचें काम हे सेक्युरिटी करपाचें तेंचें काम न्ही. सो ह्या भुरग्यांचे अन्याय जाला, हे बारीक समाजाचे भुरगे तेंचे अन्याय जाला आनी तांकां अननेसेसरी वयल्यान प्रेशर येता म्हणून कितें तरी सरकाराक दाखोवपाक आसलें आमी एक्शन घेतलां म्हणून लोकांक दाखोवपाक आसलें. ते लोक उठलो, फूल काणकोण उठले म्हणून लोकांक दाखोवपा खातीर हांकां बळी का बकरा केल्लें. ज्या कोणी परमिशन दिलें ते पूनम पांडेक थंय वचून एंट्री घेवन थंय व्हिडिओ काडपाक ताका पयलीं सस्पेंड करपाक जाय आसलो. कलेक्टरान हेजी इन्क्वायरी करपाक जाय आसली. कलेक्टरान इन्क्वायरी करून ज्या कोणी जी परमिशन दिला, जावं तो चीफ इंजिनियर जावं तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावं तो कोण आनी कोण खंयचो तो हायर अथॉरिटी कोण आसा न्ही ताका तेणी पयलीं सस्पेंड करपाक जाय. WRDच्या कार्यकारी अभियंत्यान सांगलें पुलिसा कडल्यान रिपोर्ट मागयला. हो रिपोर्ट कारवाये खातीर वन मॅन कमिशना कडेन 7 दिसां भितर धाडून दितले. आता आमी एन्क्वायरी रिपोर्ट जो आसा पुलीस डिपार्टमेंटाचो तो आमी एन्क्वायरी रिपोर्ट मागला. सो तांचे जे रिटर्न स्टेटमेंट जी आमकां एन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट जो मेळटकीच आमी तो आमगे जे कमिशन अपॉयंट केल्लें वन मॅन कमिशन. सो द वन मॅन कमिशन तांकां अपॉयंटमेंट केली आहा. ते विदीन 7 days तांकां गव्हर्मेंटान हे आमच्या डिपार्टमेंटान डायरेक्टीव दिल्या विदीन 7 days तांगेलो तो रिपोर्ट सबमीट करपाक. सो तो आमी जो पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान जो रिपोर्ट मेळटलो स्टेटमेंट मेळटली ती स्टेटमेंट आमी तांकां हँड ओवर करतले. आमी सस्पेंडेड आमगेले जे ऑफिशियल आसा तेंचे कडल्यान त्यांनी जे आमकां हे दिल्ल्या ऑब्जेक्शन दिल्ल्या सस्पेन्शन ऑर्डर दिल्ल्या ऑब्जेक्शन फायल दिल्ल्या रिप्लाय. सो तो ऑब्जेक्शन रिप्लाय सुद्दां आमी तेंचे कडेन सपोर्ट करतले आनी तेचे ऑन दॅट बेसीस मागीर आमगेले कमिशन जे आसा ते तेचेर कितें डिसिजन घेतले आनी तेच्या नंतर उपरांत मागीर आमची जी हे आसा ती प्रोसेस वायट प्रोसेस आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान खंयच्याच व्यक्तीक किंवा खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक व्हिडिओ क्लिपिंग वा फोटोग्राफी करपाक आमी परमिशन दिल्लें ना. समाजातल्या कांय घटकांक पूनम पांडेन काणकोणच्या चापोली धरणाचेर शूट केल्लो व्हिडिओ अश्लील दिसलो. भावना दुखायल्ल्याच्या आरोपा खाला पूनमाक अटक जाल्ली. तिच्या बरोबर WRD विभागाच्या 2 सेक्युरिटी गार्डांक, काणकोणचो पुलीस निरीक्षक आनी 2 कॉन्स्टेबलांकय सस्पेंड केल्ले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.
दवल्लेच्या आंदोलकांनी कालची रात जागयली. दक्षिण पश्चिम रेल्वेन डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाचेर नदर दवरपा खातीर मध्यान रातीर लोक व्हडा प्रमाणात एकठांय जाल्लो. आंदोलकांच्या ह्या हालचालींची खबर मेळिल्ल्यान पुलीस फौजफाटोय व्हडा प्रमाणात हाडून दवरलेलो. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी हजेरी लायिल्ली, पण काम जावंक नाशिल्ल्यान कसलोच संघर्श जालो ना. गोंयांत कोळसो नाका हे रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक आनी कोळसो येरादारीक विरोध करतले संघटनेन तांच्या फुडारपण केल्लें. कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, संकल्प आमोणकार, अमरनाथ पणजीकार, रॉयला फेर्नांडीस आनी हेरांनी लोकांक तेंको दिल्लो. जाल्यार दक्षिण गोंयचो SP पंकज कुमार सिंग, डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस साहिल सारंगल आनी मोठ्या संख्येन पुलिसांनी रेवाडो घातलेलो. Police only requested her to give the assurance of. Why not taking action over there? Police have closed the road, sir. अंदर की बात है, अंदर की बात है, अंदर की बात है. रात जाल्या आयज न्हिदपाक सोदताले आमी एक्चुअली, पूण आतां सद्याक कितें जाल्लें आहा एक्चुअली तो एक नोट येयला रेल्वेचो दिसता म्हाका तो. वी वर एक्सपेक्टिंग समथींग विल कम फ्रॉम द गव्हर्मेंट or at least from the it has to come from the collectora कडेन सावन आमकां कांयच येवंक ना. सो वी कॅनॉट रियली ट्रस्ट आनी आयज इतलें सस्पिशन जाल्लें आहा. आनी आफ्टर रिचींग ओवर हियर इतलो पुलीस फोर्स पासून चोवन वी हॅव मोर सस्पिशन्स कितें चल्लोलें आहा. आतां जरी तर काम कॉल ऑफ केल्लें जाल्यार हो इतलो फोर्स कित्याक आसपाक जाय आसलो. लोकांच्या मनान आनिकूय बीन दुबाव पडलेले आहा. आनीक जरी तर आमकां सपोज कलेक्टराचो जरी तर आमकां नोट येयल्लो नोटीस saying that the work is called off, then we can believe that it is coming from the government. So who is it that is driving the state, government or railways? आयज तेंच्यांनी जी ऑर्डर आसलेली तेंच्यांनी आमचे साऊथ वेस्टर्न रेल्वे जी आसा तेंच्यांनी लेटर बरयलेलें कितें बाबा जी ऑर्डर आसलेली जी आयज क्लोज करपाचें रातचे 12 ते फातोडीचे 5 पर्यंत तेंच्यांनी सांगलां कितें आमच्या कसल्या तरी रिजनाक लागून वी वॉन्ट टू पोस्टपोन. त्यांनी पोस्टपोन मागला त्या प्रमाणे हांगा कांय काम चालू ना तेंचे. हे पोस्टपोन म्हणून कसलो तेंचो हिडन एजंडा आसा तो खबर ना फाटल्यान. कित्याक तांकां खंय सुद्दां भंय जाल्लो आसा. कित्याक लास्ट टायम जशें चांदोर आमी सगळ्यांनी मेळोन थंयसर ट्रॅकाचेर बसलेले, आयज ती गजाल जावची न्हू म्हणून आयज हो पुलीस फोर्स हांगा आसा इतलो आनी लोकांक खंय तरी आडोवन दवरले आसा. बट हेंचेर आमकां विश्वास ना कित्याक हे फाटल्या दारांसून केन्ना येवन काम करूंक शकता. कित्याक थोड्या पार्टान हे क्रॉसींग सोडलें जाल्यार मदीं पार्टान खंय काम सुरू जावपाची अपेक्षा आमकां दिसता. कित्याक लोक सांगता कित्याक बाबा हांगा येवन माती घातलेली आसा, हांगा येवन खडी घातलेली आसा. सो तेज्या लागून फाल्यां आमी आमची एक टीम घेतले आनी आख्खे आमी ही एरिया आमी स्वता सर्वे करतले आनी पळयतले बाबा थंयसर तेंच्यांनी माती घातल्या, फातर घातला, कितें केल्लेलें आसा तेज्या लागून आमी वॉच दवरतले फाल्यां. सो हितू कांय येना आनी हितू इश्यू करपाक गरज ना. दॅट्स इट. आनी हांव कितें उलयलें फेस करपाक आमकां कापास सद्या. आज इतली पुलीस येवपाक कारण कितें आसा हांगा? हांव पुलिसींक काम करना. राव हांव तें पुलिसांक विचार. कळ्ळें तुका? आमी लोकांक सपोर्ट करपाक येयले. हांव आमदार येयलो ना, हांव काँग्रेस MLA येयलो ना, हांव एक मनीस येयला. गोवा 365 खातीर दवल्लेच्यान संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. देशभरातली विद्यापीठां आणि महाविद्यालयां परतून सुरू जावपाची आसात. विद्यार्थ्यांची मानसीक भलायकी सांबाळपाचे नदरेन केंद्र सरकारान कांय गायडलायनी दिल्यात. विद्यापीठ अनुदान आयोगान विद्यार्थ्यांची मानसीक भलायकी आणि कावन्सिलिंगा विशीं मार्गदर्शक तत्वां सांगल्यात. लॉकडाऊनाच्या काळात विद्यार्थ्यांची मानसीक भलायकी सारखी नाशिल्ल्याचें लक्षात येयलां. कॉलेजी बंद केल्या उपरांत ऑनलायन एज्युकेशन सुरू जालें, पूण ही प्रक्रिया विद्यार्थ्यां खातीर कटकटीची आसली. आतां UGCन विद्यापीठां आनी महाविद्यालयां खातीर मार्गदर्शक तत्वां सांगल्यात. फॅकल्टी वांगडी विद्यार्थी आनी स्टाफाक मानसीक बळगें मेळोवन दिवपा खातीर मनोदर्पण वेबसायट मजत करतली.
मानसीक बळगे आणि मजती खातीर विद्यापीठां आणि महाविद्यालयांनी हेल्पलायन सुरू करची. कावन्सिलरांनी विद्यार्थ्यांचे मानसिकतायेचेर सेगीतपणान बारकायेन नदर दवरची. विद्यार्थ्यांक 0804611007 ही सायको सोशल टोल फ्री हेल्पलायन मानसीक मजत करतली. MHAचे 6वे गायडलायनीत स्कुलां परत सुरू करपाक परवानगी दिल्या. तेच बरोबर SOP जाहीर केल्यात. मात स्कुलां केन्ना सुरू करची तें थारावपाची मेकळीक त्या राज्यांक दिल्ली. स्कुलां सुरू करपा विशींच्यो गायडलायनी विद्यापीठां आनी महाविद्यालयांच्या गायडलायनी कडेन मेळ खातात. घालुया ह्या गायडलायनींचेर एक नदर. स्कुलां सुरू करपा खातीर घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां. 9वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी स्कुलांनी आपखुशयेन वचूं येता. पालकांचे मत म्हत्वाचें मानचें. ऑनलायन दोगां मदीं अंतर दवरपी शिक्षण प्रणालीचेर भर दिवचो. दोगां मदलें अंतर उणेंच 6 फूट आसचें. जमनीचेर 6 फुटांचे गॅप मार्क करचे. मास्कांचो वापर सक्तीचो. थुंकपाक दिवप ना. 2 कदेलां वा बांकड्यां मदीं 6 फुटांचें अंतर दवरचें. वेगवेगळे स्लॉट दिवन वेळाचें नियोजन करप. एकामेकांक नोटबूक, पेनां, पेन्सिली, इरेजर, वॉटर बॉटली दिवपाक मेळच्यो नात. भुरगीं आनी शिक्षकांनी मास्कां घातल्यात काय ना, सॅनिटायझेशन केलां काय ना ते कडेन मॅनेजमेंटान लक्ष दिवचें. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पालिकेक टॅक्स आमी फारीक करतात आनी मार्केटा भायर रिक्षांतल्यान आनी फुटपाथांचेर बसून भलतेच लोक धंदो करतात. जावं ते नुस्तेकार वा भाजी फळां विकपी, सगळ्यांक थंयच्यान काडात, नाजाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें. पालिकेक आमी पयसोय फारीक करपाक ना. मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनान पालिकेक शिटकावणी दिल्या. कोरोनाच्या काळात मडगांवचे मुखेल मार्केट 3 म्हयने बंद दवरल्या उपरांत मार्केटा भायर रिक्षांतल्यान आनी फुटपाथांचेर बसून लोक व्यापार करपाक लागलो. तेंचो धंदो अजुनूय तसोच चल्ला. आदींच लुकसाण सोंसचें पडलां. आतां मार्केटा भायर माल घेवन बसपाक लागल्यात. तांकां थंयच्यान बेगोबेग काडात, नाजाल्यार आंदोलनाक तोंड दिवपाची तयारी करात. नगरपालिके बरोबर कलेक्टर, मामलेदार आनी ट्रॅफिक पुलिशेकय निवेदनां भेटयल्यात. पार्किंग, कोयर, टॉयलेट अशा हेर गजालींचेर ह्या निवेदनांतल्यान उजवाड घातला. आतां सध्या कोरोना व्हायरस कमी जाला आनी आमी तेन्ना 3 म्हयने सुमार मार्केट बंद दवरलें आनी मागीर 3 म्हयने आमी येलो आनी व्हायट लायन स्टार्ट केली लोकांक त्रास जावं जायना म्हणून. आनी आमी आमचो वेपार तसो करपाक लागले आनी आमकां आमगे वेपार खूब पिड्ड्यार जालो. आतां अशी परिस्थिती जाल्या तेन्ना लोक रस्त्यार बसून रिक्षे घालून वेपार विकताले आनी ते अजुनूय बीन रिक्षे घालून वेपार विकता. अख्खे मडगांव एरिया पळयल्यार सगळ्या रिक्षा आनी फुटपाथीचेर बसलेले आसता. आमी म्युनिसिपालिटी सांगपाक सोदतात आतां म्युनिसिपालिटीन सगळें क्लीन करपाचें. म्युनिसिपालिटी एरिया कामरा कडेन थंय भायल्यान थंय रचपाक फुटपाथीचेर बसता. म्युनिसिपालिटीक कांयच दिशी काय पडना काय म्हणून म्युनिसिपालिटीचे मनीस आसता ते सुशेगाद आसता. तेंच्यांनी चीफ ऑफिसरान हें अर्जंट काडपाक लावपाचें. आनी कित्याक आमचें आतां अशें जालां आमकां तें गिराक भायल्या मांड गिराक करतात जावं फ्रूट, कपडे ते तेंच्यांनी बंद करचे. ते तुमकां ते स्टॉप करिना जाल्यार आमी फुडें म्युनिसिपालिटी चिटो पयशे दिवपाना आनी आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक आमी खूब त्रास काडले आनी गोवोरमेंटान आमकां 1 रुपी दिवना. आमी टॅक्स फारीक केलें, म्युनिसिपालिटी भाडें फारीक केलें आनी लायटी बील फारीक केलें. फुकट आमी इतलें फारीक करून बीन आमकां म्युनिसिपालिटी कांय दिना जाल्यार आमी पयशे दिवपाचे बंद करतले. आमी गार्बेज बसून आमी आतां पयशे दितात आनी सगळे बाजाराचे भायले एरिया आसता ते सगळे गार्बेज आमच्या मार्केटार हाडून उडयतात. तें स्टॉप करचें आनी म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवचें. आमी नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. गोंयचें हवामान 13 नोव्हेंबरा मेरेन सुकेंच उरतलें. सकाळच्या वेळार दवाचे थर दिश्टी पडटले. तापमाना विशीं सांगपाचें जाल्यार उणेंच उणें 22 जाल्यार चडांत चड 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. हवामान खात्याचो हो अदमास. गोंयांत सध्या सुक्या वातावरणाचें धापणें मेळ्ळां. गोंयांतल्या उण्या चड तापमानात व्हडलोसो फरक जालो ना.
पणजे 34.5 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. गोंयांत उण्याच उणें तापमान खरें म्हटल्यार सर्वसाधारण तापमान असलें. मुरगांवां 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद दाखयल्या, हवामान खात्यान म्हायती दिल्या. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान संदीप नार्वेकार. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाचे दीस तशेंच उत्सवांचे बाळगुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क, दवरुया नितळसाणीचें भान, सीर सलामत तो पगडी पचास म्हणटात तशें भलायकी बरी जाल्यार सगळें बरें. देखून सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.